नीट पेपरच्या लिका उपरांत दिल्ली हांगासर जाल्ल्या जंतर मंतर हांगासरच्या आंदोलना उपरांत सेंटरचे म्हणजे युनियन एज्युकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हांचे रेजिग्नेशन घेतले. पूण ताच्या उपरांत UGC नेटचे पेपरान गडबड आता दिसून आयिल्ली आसा NTA आणि तातूंतले 3 पेपर परत जावपाचे आसा सप्टेंबरान. नमस्कार आणि नमस्कार, माझे नाव सचिन सुल्लीकर, तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज हब. NTA म्हळ्यार नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी ही संस्था UGC नेट म्हळ्यार युनिव्हर्सिटी ग्रांट कमिशन नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्टची एग्जाम्स कंडक्ट करता. पूण आता NTA सद्या हातूंतले 3 पेपर आसात तातूंत गडबड तांकां दिशिल्ली आसा, त्या खातीर 3 पेपराचे री एग्जाम जातले अशें आतां आयकुपाक येता. इंग्लीश, कॉमर्स आनी सोशियोलॉजीची जी एग्जाम आसा ती परत जातली अशें NTA सद्याक सांगिल्लें आसा. एक्सपर्ट कमिटीन कांय कंप्लेंट्स ज्यो आयिल्ल्यो ती एग्जामीन करता आसतना तांकां कांय फॅक्ट्स मेळ्ळे. ते फॅक्ट्स अशे आशिल्ले की तातूंत फॅक्च्युअल एरर्स आशिल्ले, जे पेपर्स आन्सर केले तातूंत फॅक्च्युअल्स एरर आशिल्ले, टायपोग्राफिकल मिस्टेक्स तशेंच ट्रान्सलेशन आनी लँग्वेज इश्यूज आनी रिपिटेड क्वेश्चन्स आशिल्ल्याचे तांकां दिसून आयले. हातूंत अश्यो मिस्टेकी आशिल्ल्यो की कांय बुकांची नांवां सामकी चुकीची आशिल्ली, स्कॉलर्सांची नांवां चुकीची आशिल्ली, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आशिल्ले आनी कांय क्वेश्चन्स परत रिपीट जाल्ले. ह्यो एरर्स ज्यो आसा त्यो इतल्यो व्हडल्यो आशिल्ल्यो की त्यो रेक्टिफाय जावं शकनाशिल्ल्यो, म्हणजे खूब इतले एरर आशिल्ले की ते रेक्टिफाय जावं शकनाशिल्ले, म्हणून ताची री एग्जाम जातली अशें NTA ह्या वेळार सांगिल्लें आसा. परत जावपी ह्या 3 पेपरां खातीर वेगळ्या तरेन म्हणजे वेगळ्यो फीज घेतल्यो वयच्यो ना. पूण NTA फ्रेश सिटी इंटिमेशन इन्फॉर्मेशन आनी एडमिट कार्ड इशू करतले अशें सांगिल्लें आसा. कॉमर्स, इंग्लीश आनी सोशियोलॉजीचे हे 3 जे पेपर आसात ते 9 आनी 10 सप्टेंबराक आसपाचे आसा अशें NTA ह्या वेळार नमूद केल्लें आसा. म्हाका दिसता खूब मोठी बातमी आसा ही, आनी तातूंत एक समजपाची गरज आसा की NTAनूय की हे जे पेपर सेट जाता तेन्ना इतल्यो सगळ्यो जर मिस्टेकी आशिल्ल्यो जाल्यार त्यो चॅक, व्हेरिफिकेशन किंवा रिव्हेरिफिकेशन जेन्ना पेपर आउट जावच्या पयलीं, एग्जामीक वयच्या पयलीं हे कोणें केल्ले, कशें जाल्ले आनी खंयच्या पद्दतीन जाल्ल्या, आनी येद्यो व्हडल्यो मिस्टेक्स पेपर आन्सर करच्या पयलीं कित्याक मेळोंक ना काय, हो म्हाका दिसता मोठो प्रश्न आसा. आनी हे री एग्जाम जे जातले ते खऱ्यांनीच फायदेशीर आसतले काय, कारण खुबशे जाणांक आतां एक डावट आसतलो की कितले जाण भुरगे परत बसतले, कितले जाण बसचे ना, आनी ताजे उपरांत एडमिशनाचो सुद्दां बोवाळ म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचो आसा. आनी ते खातीर हे री एग्जाम जे जातले ताजेर सगळ्यांची नजर आसा. तुमकां ह्या स्टोरीचेर कितें दिसता तें आमकां नक्की कळयात. पळयत रावात गोवा न्यूज हब. तुम्ही पळयतात GNH. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर, सीनियर सामने नर्वस फ्रेशर्स, लेक्चर्स, हैंगआउट्स, लेट नाइट रील्स, मस्ती वाले ये अपने व्हील्स, पहले प्यार की पहली राइड, slowly slowly matching vibe, एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, फर्स्ट लव बोले तो एक्टिवा, आओ करें ट्राई एक नया पाथ, क्लिक योर फर्स्ट, मेक योर मार्क, new friendship का पुराना यार, let's go cruising in a new avatar, la 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 la, smart key and smart away, go freewheeling and fly away, एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, first ride बोले तो Activa, life को दो new start, make a move, in the world cool and baby, smart, हर सफर का happy part, Activa, 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 एक्टिवा स्कूटर बोले तो Activa, स्कूटर मजे